एका रुखाच्या खाली एका रुखाच्या कुडक्यार तो उमखाळणसा गायांनी भरला जैत्या मारांचे घाई छाट्यांनी सैत ताका मारले कांट्याचो मुकुट ताच्या माथ्यार तोंडार थिंपीन तुकला नालिसाय केबदायो सलवालो अशें बोगले जेन्ना जेजू आपली तकली बागयता आनी आपलो प्राण सोडता सगळो सर्ग मौन जाता आंज बडवे गायना गावचे थांबयतात तुत्तुरी वाजोवपी रावतात तंबुरी नादना नासना संगीत ना स्तुती होगळाप ना शांत सगळे मौन भुंय इतली थरथरता भुंय खामसैत जाता मोदे दोनपार 3 वरांती सूर्यो परजळीजय आसलो आनी ह्या वेळार सूर्यो सुगुंता काळोख थंयसर पडता जेजूक कुर्सायिल्ले सैनीक न्ही जावन हो देवाचो पूत अशें उद्गारतात हांव चिंतूंक बसलो जेजूच्या कुडीत हांव न्हू त्या कुडीत हांव वाळटा तो हर एक रक्ताचो थेंबो त्या मातयेंत जिरताना सैतान चिंते आसा को ना अखरेक ताका संपयले फायनली वी गॉट रीड ऑफ हिम फायनली वी शट हिम अप ताचें रगतच हाका साक्ष पूण तांकां कळीत जावना की बाबा आनी भयणी तांकां कळीत जावना की 2000 वर्सां उपरांती तें ताचें रगत हांगासर उलोवनूच आसा 2000 वर्सां उपरांती ताच्या रक्ता वरवीं उपजल्ली ती पवित्र सभा इतले जण यासक इतली व्हडली पवित्र सभा त्याच क्रिस्ताच्या रक्ताक साक्ष जावन आसा तें त्या देवसाराक त्या वायट सक्तेक कळीत जावंक ना बाबा आनी भयणी उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 4 एव दोगा पुतांक जल्म दिता काईन आनी आबेल दीस वेता वेता काईन आबेलाच्या मोसरान भरता आनी हो मोसर वाडता एक दीस ताका जीवेशी सयत मारूंक लागता काईन घरा पाटी येता कांय जावनातले भाशेन तो घरा आसा देव विसारी काईना तुजो भाव खंय आसा काईन तुजो भाव आबेल खंय आसा काईन म्हणटा म्हाका कळीत ना हांव कितें ताचो राखवली देव म्हणटा कितें केलें तुवें काईना आयक भुंयत हांव तुज्या भावाचें रगत म्हाका बोब मारते आसा त्या भुंयत हांव तुज्या भावाचें रगत म्हाका बोब मारते आसा तुवें कूड नास केल्याय जावंक पुरो पूण रगत आजुनी उलोवन आसा ताचें तोंड दापूंक तुवें प्रयत्न केले जावंक पुरो आनी तूं सकलोय जावंक पुरो पूण रक्ताक न्हय काईन चिंता सगळें हांवें थांबयलें पूण रक्ताक न्हय बाबनो आनी भयणीनो मी ल्हान आसतना थंयसर पानेर सोंको बांदून आसले काळें खार येता सगळे टिंट आसले काळें खार येता आसतना आमी त्या खारांतून पयस धांवतलीं हांव कित्याक म्हळ्यार अशें चिंताप आसलें तो सोंको उद्घाटन जावच्या पयलें एका भुरग्याचो
जीव दिजे ह्या मनशाचे रगत थंयसर दिजय म्हणून. कितले सत कितले फोटी म्हाका कळीत ना. तें बे आसले एक संख उद्घाटन करच्या पयलीं ह्या संख्याक मनशाचे रगत न्हय मन जातीचे. मनशाच्या रक्ताक जीव आसा. पळया आस्पत्रेंत पिडेस्त आसतना आमी रगत दिता आनी हे रगत जीव दिवंक शकता. आनी ह्या रगता वरवीं आमी अनेकल्याक रगत दिवले वरवीं ह्या रगतांत जीव आसा त्या मनशाक आमी जीव दिता. पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळोवंक गेल्या बाबा आनी भयणी 12 वर्सां इस्रायल परजा बंदणेंत आसली. एका वयर एक कर्ग देव तांचे वयर वयर देवनूच आसता. पूण फारावारायाचे मन बदलना. आनी आतां 11चें कर्ग तें कठीण कर्ग जावन आसलें. आनी तें जावन आसलें पाठार बसलेल्या फाराव्याच्या मालगड्या पुता तावनू दांत्या लागीं बसलेल्या साकर्णीच्या मालगड्या पुता पर्यान इजिप्तांतले सगळे मालगडे पूत मरतले. जानवरांचे प्रथम जनितले गुण. पूण इस्रायलीत घरांक विशेष रक्षण. आनी तें जावन आसलें एका घराक एक शेळी जावंक जाय कसलीच आयब नासलेली एका वर्साची. आनी सांज जाताना आनी सगळ्यांनी त्या शेळयेक मारन ताचे इल्लेशें रगत घेवन घरच्या दारवट्यांच्या दोनी खांब्यांक आनी तशेंच ताच्या वयल्या पट्टयेक तें सारोवंक जाय. ते राती देव म्हणटा हांव इजिप्तांतल्यान उतरोवन वेतलो. शेळयेचें रगत एक खुना जातलें. तें रगत पळयतास हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो उतरोवन वेतलो. कितले जागृते आसले जावं पुरो बाबा आनी भयणी. भुरगीं सांगतलीं कोन्ना डॅडा रगत सारयलें गी तुवें. आनी वडिलां म्हणटे आसतलीं परतून पळया पुता डबल चेक करया कन्फर्म करया. आनी मोद्या राती डेथ एंजल मुखार येता आसतना रगत असले सगळे तो पळयता ते उतरता आनी हांकां राखता. बाबा आनी भयणी मालगड्यांक आमा हर एकल्यांक ह्या रक्ता विशांत आमकां जायती जागरण आसूंक जाय. कित्या पवित्र स्नान घेतली आमी त्या सोम्याच्या रक्ताचे साक्षी जावन आसा. सदां न्हीत एवखरिस्ता वेळार ते रगत आनी तो उंडो आमी ते मांस आमी खाता. आनी वडिलांक आमकां कायदो आसा. जर तर म्हज्या घरा समाधान ना, सर म्हज्या घरा बरेंपण ना, म्हज्या घरा बोगसाण ना, हांव एकामेका समाधानेन बऱ्या भशेन ना, तर मालगड्यांक कायदो आसा. क्रिस्तान राखवण दिल्ले त्या रगतान आज म्हजें सावाल ह्या तुमच्या सुम्याचें रगत तुमच्या दारार आसा गाय. पवित्र स्नानान आमकां दिल्लो तो कायदो आमी आजुनी पाळोवन आसांव गाय. शेळयेक बली दी जाय म्हणून ना, खंय सोदून वचा जाय म्हणून ना. कित्याक क्रिस्तान आमी येदोळूच आयकल्ले भशेन तुजे आनी म्हजे खातीर ससनाक ताची बली भेटयल्या. आमी सांगता हांव आनी म्हजें घराणे त्या सोम्याच्या सेवेन सारतली हांव. म्हणजे हेंच रगत आमच्या दारार आमी शिंपटाचें करतली हांव. तें रगत आमकां धैर्य दिता, आमकां पळयता, आमकां ह्या वाटेतावन अनेका वाटेक उतरयता. तर बाबा आनी भयणी सोम्याच्या साल्वासावाचो सॅक्रिफिसाचो स्विकार आमी केला. थंयसर रक्षण आसा. तुमचे विरोध विणलेले कसलेंच हातेर उगडास दवरा बाळगोवचे ना. रक्ताचो मोर थंयसर घाला. त्या देखून जर तर कायनाक जाल्ल्या भशेन त्या आबेलाचें रगत रिवेंजाचें फारीकपणाक उलो मारतलें, तर ह्या सोम्याचें रगत तुजे आनी म्हजे खातीर हें रगत वारयल्लें बोगसाण्याक उलो मारता, मोगाक उलो मारता, नितळायेक उलो मारता, बऱ्या गुणाक उलो मारता, साल्वासावाक उलो मारता. आनी जर तर ते आबेलाचें रगत राग आनी दुस्मानकायेक उलो मारलें, तर जेजूचें रगत मोग आनी समाधानेक उलो मारता.
तर बाबा आणि बहिणी, जर तर एका मन जातीचे रगत इतल्या व्हडल्या संततेक राखूंक सकले जाल्यार देवा पुताचे मनीस जाल्ल्या त्या देवा पुताचे रगत तुका आनी म्हाका राखूंक सकना काय?